काँग्रेसीचो विरियात फर्नांडीस रमाकांत खलपान भरले उमेदवारी अर्ज गोयभर लोकांचो प्रचंड प्रतिसाद दोनूय सिटांचेर जिखता काँग्रेसीचो दावो। कर्नाटका खातीर म्हादयचो विषय राजकीय आमचे खातीर जीवनदायिनी न्यायालयान झूज चल्ला बेळगांवा प्रचाराक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो। आरजीचे दोनूय उमेदवार आज भरता उमेदवारी अर्ज उत्तरेक मनोज परब दक्षिणेक रुबर्ट पेरेर भरतले अर्ज काँग्रेस बीजेपीक आरजीचे आव्हान। गोयातूय राम जन्माचे सुवाळे रामाची देवळा सजली दनपारा 12च्या मुहूर्तार बालक राम पाळण्यात अयोध्येत रामलल्लाक 500 वर्सां उपरांत सूर्यतिलक राम जन्माचे सुवाळे। परवरे ऑडिट भवना लागसार उत्तर प्रदेशातल्या रेबहर खान म्हणटा ताची मेळिल्ली बॉडी प्रेम प्रकरणाचो दुबाव चलये खातीर ताका मारलो दुबावीत पुलिसांच्या ताब्यात। गोयात रस्तो अपघातात मरणा वाडली बाळी ओव्हर स्पीडीचो बळी भावाक हॉस्पिटलात पावोवन वतना रायडराक पॅसेंजर बसीन दिलो धक्को गोंयची येरादारी असुरक्षीत। सांताक्रूज मतदारसंघ सदांच फाटी उरला राजकीय फुडाऱ्यांनी फकत आश्वासना दिल्यात उदरगतीचे नजरेन सांताक्रूज सदांच निमाणो थळाव्यांची फिर्याद। छत्तीसगडच्या कंकरात दाट रानात पुलिसांनी 29 नक्सलवाद्यांक मारले कारवायेत मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठो AK-47 रायफला जप्त गृहमंत्र्यान केली तोखणाय। आदलो सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्लई आपल्या समर्थकांबरोबर बीजेपीत लोकसभा वेंचणुकेक बीजेपीक दितलो आघाडी प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री सावंता खातीर खंय बीजेपी। अमित पालेकर उत्तर गोय आमदार वेन्झी विएगस दक्षिण गोयचो पक्षाचो प्रचार इन्चार्ज इंडिया अलायन्सा बरोबर समन्वयान प्रचाराची कॅम्पेन। अयोध्येत रामनवमीचो उत्सव सूर्यतिलक पळयलो हो भावनीक खीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयलो। राहुल गांधी म्हणटा बीजेपी 150 सीट क्रॉस करपाक पावची ना काँग्रेस सगळ्या राज्यांनी सुधारता। राज्य सरकारान शिफारस केल्ल्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नेमणूक करपाक अस्तंत बंगालचो राज्यपाल तयार सुप्रीम कोर्टात राज्यपालाची जाप। ईव्हीएम मशीनाचो वापर बंद करून मतपत्रिकेनी परत मतदान सुरू करपाविशीं सुप्रीम कोर्टा मुखार याचिका कोर्ट म्हणटा ईव्हीएम शेर्त मनीस मेतेर जायत जाल्यारूच चुकतले। फ्लायओव्हराचेर दिल्ली पुलीस अधिकाऱ्याक फायरिंग करून जिवी मारलो घडणुके उपरांत शूटरान स्वताक केलो शूट। रामनवमी दिसा बीजेपी दंगे करपाक सोदता बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचो बीजेपीचेर आरोप बंगालात हाय अलर्ट। पत्रादेवी चेकपोस्टाकडे महाराष्ट्र पासिंग इको गाडयेन पयली बॅरिगेटाक धक्को दिल्या उपरांत ट्रक आनी टू व्हिलरीक दिलो धक्को ड्रायव्हर आगताक सोंपलो 2 जाण जखमी। लोकसभेच्या पहिल्या पावड्या खातीर जाहीर प्रचार काल साजे सोंपलो फाल्यां मतदान। गल्फात पावस दुबईत उटंगाराचो पावस विमानतळ बस स्टँड रस्ते उदकापना 28 भारतीय फ्लायट्स केल्यो रद्द। पाकिस्तानान देशात सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म एक्स केलो ब्लॉक राष्ट्रीय सुरक्षते खातीर हुस्क्याचे कारण दिवन एक्स ब्लॉक।